दीस सोमार जुलैची 13 तारीख 2024. पहिले मसब इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसब अध्याय 1 वोळ 10 तावन 17 पर्यंत. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर ऐका. गोमोराच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. सर्वेस्पर म्हणटा, तुमच्यो अगणित बलयो म्हाका कित्याक? बोकड्यांची होमबली आनी पुष्टवासरांची सरब म्हाका भरपूर जाली. बैलांचे, शेळयांचे आनी बोकड्याचे रगत म्हाका मानवाना. तुमी म्हजें दर्शन घेवंक येतात तेन्ना हें तुमच्या हातांतलें कोणें विसारलां? म्हजीं आंगणां आनीक मस्ती नाकात. व्यर्थ बलिदानां म्हजे मुखार हाडी नाकात. तुमचो धूंप हांव कांटाळटां. अमास, सब्बात आनी जमात्यो, खोटेपण आनी दबाजो म्हाका सोसनात. तुमच्यो आमासो आनी उत्सव हांव कांटाळटां. हें सगळें म्हजेर भार घालता आनी ताचें वजें म्हाका थकयता. तुमी तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. जायतीं प्रार्थना तुमी केल्यारी हांव तुमकां कान दिवचो ना. तुमचे हात रक्तान भरल्यात. तुमकांच धुया, नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करिनाकात. बरें करूंक शिका. न्याय नीत सोदा. कश्टतल्यांक आधार दिया. अनाथांक न्याय करूंक दिया. विधवीचो पक्ष घेवन वाद करा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 50 8 तावन 9, 16 BC तावन 17, 21 आनी 23. श्लोक. आपलें साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. तुज्या यज्ञा विशांत कसलीच सूख हांव लेखिना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हजे मुखार सडात आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुजे हिंडांतले बोगदेय म्हाका नाकात. श्लोक. आपलें साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें फुटवाता? म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक? तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. श्लोक. आपणें साल समकण सारकें करून घेतल्यांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुवां आसता हांव वगो रावलो म्हूण देवी तुजे सारको म्हूण चिंतात वे? जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तस्सो म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो. श्लोक. आपणें साल समकण सारकें करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. निती पसट दगदणी भोगतलीं कितलीं भागी, सर्गींचें रास तांचें. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वोळ 34 तावन अध्याय 11 वोळ 1 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंती नाकात. समाधान न्ही, बगार तलवार हाडूंक आयला. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपले आवयचेर, सुनेक आपले मांयचेर विरोध करूंक म्हणून हांव आयला. अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. म्हजे वन चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. म्हजे वन चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वांटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता
आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोपशेळें उदक लेगून दिता, सतस हांव तुमकां सांगतां, ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकोवण दिवन येतस भोंवतणीच्या शहरांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयसो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त शांती समाधानाचो कुंवर देखून आमच्या आवय बापूय प्रास, आमच्या भुरग्यां प्रास, कुटुंबा साद्यां प्रास चड आमी ताचो मोग करिजे. आमी जेजूक सर्व प्रास पयलें स्थान दिता आसतना आनी आमच्या मोगाच्यांक दुसरें स्थान मेळटा आसतना आमच्या मोगाच्या मनशा लागीं संबंद भिगडूंक साध्य आसा. स्वामींच म्हणटा की आपणान दिवची शांती ह्या संवसारान दिवचे शांती परी न्ही. सोम्यान दिवची शांती चड गरजेची आनी म्हत्वाची. जो कोण आपलो खुरीस घेवंक जेजूचो पाटलाव करता ताका ती शांती मेळटा. जो कोण सोम्या पासत आपलो जीव होगडावंक तयार आसा ताका ती शांती मेळटा. जो कोण जेजूक प्रवाद्यांक वा जेजूच्या पाटलावदारांक ल्हानांतल्या ल्हान एकल्याक स्वागत दिता वा एक कोपशेळें उदक दिता ताका ती शांती लाभता.